Bogsone, forgiveness. A reading from 2 Peter 2, verse 4 to 5. For God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to the pits of deepest darkness, to be kept until the judgment. If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 other persons, whom he brought a flood upon the world of the ungodly. This is the word of the Lord. Oy, देवदूतांनी पातक केलें तेन्ना देवान तांकां भोगसूंक ना, तर तेच देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कित्याक? संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो, आनी जी ताचेर बावाट दवरतात ताचेर कास्तीचें फर्मोण ना. अजुनूय थोडी सोत मानतात आनी पुर्वजांच्या शिरापांत आसात म्हूण कश्टावतात. जाणा जायात, जेजून आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली सोडवून घेतली. जेजून कसलेंच पातक करूंक ना, पूण आमी जें पातक केल्लें तें जेजून आमकां सुटका दिवंक आपले कुडीचेर उबारून घेतलें. पेद्रूची पयली चीट 2 अवेसोर 24 वळ. कुर्साचेर रावन हांवें तुमची सगळीं पातकां म्हजे कुडीचेर उबारून घेतलीं. कित्याक? आमी पातकाक फाट करूंक, देवासोरशीं परतून येवंक. जेजून अशें केलें आनी ताच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. आनी ह्या पोरी जेजून आपल्या रगतान एक नवो करार इश्टापलो. जेजूचें रगत कराराचें रगत. सगळ्या मनशांक पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर, सगळ्या मनशांक पातकांचें बोगसणें जोडून घेवचे खातीर जेजून त्या कुर्साचेर रावन वारोयलें. तें जावन आसा व्हडांतलें व्हडलें वखद. कित्याक? तें जेजूचें पवित्र रगत. आनी जो कोण भावार्थान सत मानून आपल्या तोंडान उच्चारून हें रगत घेता, तो कसलेय पिडेंतलो बरो जावंक शकता. जर तूं दुयेंत पिडेंत त्रासांत कोश्टांत सांपडलेलो आसा, घेवन जेजूचें रगत तुज्या तोंडांतल्यान उलयत राव. जेजू, तुज्या रगतान हांव नितळ जालां. जेजू, तुज्या रगतान म्हजी पिडा नितळ जाल्या. जेजू, तुज्या रगतान म्हजी भुरगीं नितळ जाल्यात. जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालां. उलयत राव. जेजूच्या रगतान हांव नितळ जालां. जेजूच्या रगतान म्हाका पेकोवणी मेवल्या. जेजूच्या रगतान म्हजी भयण, म्हजो भाव, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी फामील बरी जाल्या. अशें मागोत रावत तुका सुटका आनी पेकोवणी जेजूच्या रगतान मेळूंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका
देवाची वळख आसा अशें कोण म्हणटात आनी देवाच्यो आज्ञा पाळिना ती मनशां फटकिरी आनी तांचे सवें सोत ना जाता. दिसती पडटा ते भावाक व भयणीक तूं वळखना जाल्यार दिसती पडना त्या देवाक आनी कसो वळखतलोय. आमच्या बापा आमी उलो मागतना आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशींच आमची पातकां बोगोस. मुणगे जितलो तूं तुज्या भावाक भयणीक बक्षिता तितलोच देव तुका बक्षितलो. कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान तुवें मागलां. म्हज्या चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच म्हाका बोगोस म्हणून. जाल्यार जितलें तुवें मागलां तितलेंच तुका मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. जी कोण हे मागणे आपल्या जिवितांतल्यान कोत्तात आनी पाळटात ती खरेंच सुभागी. म्हणटोच तूं कितें उलयताय आनी जेन्ना तें तुज्या कोरण्यांनी करता तेन्ना तुज्या जिवितांत तें शार्ती पावता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तोगता तसलीं फळां तुज्या जिवितांत उत्पन्न जातात. पूण जोर तोर तुजें काळीज दारून करून हात उबारून देवाक वाकांटाय जाल्यार पळयात इजायास 1:15-16 कितें सांगता तें आयकुया. A reading from Isaiah chapter 1 verses 15 to 16. When you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourself. Make yourself clean. Remove the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. This is the word of the Lord. तुम्ही मागणे करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेरूय आड कितें आसत पयलें बोगसात आनी स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी तुमकां बक्षितलो. तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. तुमचेर बेसांवां दिवन येतली. पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात. दुसऱ्यांक बक्षात आनी देव तुमकांय बक्षितलो. एका मनशाची गोवायकी दिता. एक मनीस जो इतलो पिडेंत कश्टवतालो ताचे कुडीक सगळेच घाये आनी फेरदां जावन जायत्या दोतोरांशी वचून जायत्या पयशे वगडावून ताचे कुडीक कसलोच इफेत ओ बरो जावपाची आशा नासली. तेन्ना ताका कोणे तरी एका रितीरांत आपयलो आनी तुय ताच्या कानार फकत हीच उतरां येताली. तुवें बोगसूंक जाय, बोगसूंक जाय, बोगसूंक जाय. आनी असले वेळार तो म्हणटालो हांवें कोणाक बोगसूंक जाय? हांवें कोणाक वायट करूंक ना. आनी निमाण्याच्या दिसाक हीच उतरां परतून आयली. तुवें कोणाक वायट करूंक ना. दुसऱ्यांनी घडये तुका वायट केलां तरूय आसतना तुवें तांकां बोगसूंक जाय. तेन्ना ताका उगडास येता. आपल्या एका इश्टाक ताणें रीण दिलेलें
पयशे दिल्ले आनी तो फारीक करूंक जायना म्हणून ताचेर नदर घालूंक व ताच्या तोंडाक पळोवंक तो फाटीं सोदतालो. हें पळोवन ह्या इश्टाच्या काळजाक दूख जाताली. आपलो इश्ट आपल्याच्या तोंडाक पळयना, आपल्या लागीं उलयना. आनी देवाचें उतर ताच्या कानार पडलां. जाणें तुका दुखयला, तुवें ताका बोगसूंक जाय आनी ताचे पासत मागूंक जाय. हो हें देवाचें उतर आयकता, काळजान सांबाळटा आनी आपल्या इश्टाशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, तूं म्हजें रीण फारीक करूंक तुजे लागीं घडोना जाल्यार कांयच परवा ना. पूण म्हाका तुजें एक उतर, तुजी बरी जाप दिवंक तूं फाटीं सरूं नाका. हांव तुका बोगशितां. ही उतरां म्हणून तो आपल्या घरा येता. 8 दिसां मदें ताची आख्खी स्कूड नितळ जाता. कित्याक ताणें आपल्या इश्टाक बोगशिलो आनी ह्या बोगसण्या वरवीं ताका पेकोवणी फावो जाली. प्रेज द लॉर्ड. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचे सोवे ना. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता. सगळे खोटेपणांतली नितळ कोत्ता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचे सोवे ना जाता. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता. सगळे खोटेपणांतली नितळ कोत्ता. बोगसणे मेळटले म्हूण पातकार पातोक करीत रावो नाका. एक तरणाटो मेवलो म्हाका. आपलें जिवीत तो वगडायतलो. तेन्ना ताका हांवें म्हणलें, बाबा, हो वेळ तुजें जिवीत वगडावपाक न्हय, पूण तुज्या जिविताचो सांबाळ करपाक. तो हांसोंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, आरे, जिविताचो सांबाळ आमी जाणटे जातूच तेन्ना देवाक उलो मारून करचो. आतां हो वेळ मौजा करपाचो. आनी तेन्ना ताका हांवें विचारलें, तुजी कितलीं वर्सां आसात? कितलीं वर्सां पर्यंत तूं मौजा कोत्तलो? फाल्यां कितें घडटलें तें तूं जाणा? आनी केन्ना देवा लागीं तूं मागतलोय? केन्ना देवा लागीं तूं संधान कोत्तलोय? आनी केन्ना देवा सरशी परतून येतलोय? तेन्ना ताका आपल्या जिविताचो नियाळ आयलो. कित्याक जेजून म्हणलां, आयज आयज फाल्यां न्हय, आयज म्हजे बाराबर तूं वैकुंठांत आसतलो ते उजवे वाटेच्या चोराक म्हणलेलें. म्हणटूच आयज आमचें पातक आमी वळखून घेवंक देवा लागीं बोगसणें मागूंक गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. आपलें पातक लिपयता ताची उदरगत जावची ना. जो कोण पातकांत पडटा ताचो ओत्मो पिडीक सांपडटा. देखून ताका बोगसण्याची गरज. जर कोणाक तर सोरपान चाबलो, कितें कोतलो? ताका मारूंक धांवतलो? पयलो दोतोराशी वेतलो. वय, तुका कोण तरी, तुजो इश्ट जावं भाव जावं कोणूय तुका चाबलो वो मारलो जाल्यार तूं कोणाशी वेतलो? ताका मारूंक वेतलो वो पयलो जेजूशी वेतलो. जो कोण कुमसार जाता आनी पातकी वाट सोडून दिता ताका देवाची काकूट फावो जाता. तर कुमसार कशी जातात काय आमी? एक बायल म्हणटाली, दिसती पडलो पाद्री, दिमी हांवें मारली. करूंक नासली तयारी. काळजांत म्हज्या दूख नासली. वयल्या वयर हांव रडली. तर देवान तिका बोगशिली. देव तुजें रूप वो रोडणें पळयना. देव तुजें काळीज पळयता. तर बोगसणें जोडूंक एक बरें कुमसार कशें जावं येता. कुमसाराची थोडी वळख आमी घेवया. कुमसार KUMSAR
आर कुमसार के खालती काय आमच्या काळजांत आसूंक जाय. फारिजेव आनी दोंड वसूलदार दोगूय मागणें कोत्ताले. फारिजेव म्हणटालो, सायबा, हांव सुमाराक 2 पावटी कुमसार जाता, उपास कोत्ता, मिसाक वेता, म्हजें दान दिता. हांव येत्या मनशा भाशेन न्हय. पूण दोंड वसूलदार बाबडो फाटल्यान उबो रावन, सायबा, म्हजी काकूट कोर, हांव पातकी, सायबा, म्हजी काकूट कोर म्हूण आपलें व्हड्डें बडोवन देवा मुखार काकूट मागतालो. आनीक देवाक वो दोंड वसूलदार मानवलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता, खालती जाता. खालती जावंक कोश्ट पडटले आनी कोश्टा विरीत मुकूट ना. कुरीस जेजू कुर्सार मरोन खालतो जालो. देखूनच देवान जेजूक सर्गीचो पयलो जागो फावो केलो. यू उच्चारणी आपल्याच जिविताची आपलेच पातोक वळखून घेवप उजवे वाटेचो चोर. ताणें आपल्याक वळखून घेतलो आपूण पातकी म्हूण. दुसरे वाटेन जेजूक वळखून घेतलो तो देवाचो पूत म्हूण. आनी ताणें म्हणलें, तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी जेजून म्हणलें, आयज तूं म्हजे बाराबर वैकुंठांत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. एम मोन बदलप आनी दूख दवरप वेचीक पूत. आपल्या बापायचे आसले नासले तितले आपल्याक पडटा तो वांटो घेवन गेल्लो. पूण सगळें ओगडायल्या उपरांत ताका समाधान येता आनी परतून तो नियाळ कोत्ता. परतून आपलें मन बदलता आनी बापायशी परतून येता. तेन्ना बापूय ताका आपले वेंगेन घेता, ताका बक्षिता आनी ताका सगलो अधिकार परतून दिता. प्रेज द लॉर्ड. एस संदान तुझें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुझें दान तशेंच दवर. आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संदान कर. समर्पण करून तुजें आख्खेंच जिवीत देवाक भेटोवन सत उलोवन आनी तुज्या जिवितांतल्यान सत परगट करून दाखय. ये आत्म्याची राखण. आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो ओत्मो विबाडीत जाल्यार मनशा तुका कसलो आदाव जायत. उजवे वाटेच्या चोराक जेन्ना ताणें म्हणलें, हांव पातकी म्हूण आपल्याक वळखून घेतलो आनीक जेजूक वळखून घेतलो तो देवाचो पूत म्हूण. आनी ताणें म्हणलें, तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनीक जेजून म्हणलें, आयज तूं म्हजे बाराबर वैकुंठांत आसतलो. आमेन. आर रुदोन कोत्तात ती सुभागी आनी देव ताका बुजवण दितलो. आदर म्हाका आनी जिवीत नाका, म्हाका मरण जाय. जॉनी, जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा.
जाणवाय 1:11-13 सांगता, फोटकिरे तोंड तुज्या आत्म्याचो जीव काडटा, तुजे चालीचे चुकेन मरण आडिनाकाय. देवान मरण करूंक ना आनी जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडो ना. फादर हांव मरो काय जाता, पूण देव कित्याक म्हजेर मरण धाडिना? देव मरण धाडिना, देव जिवीत दिता. जाणवाय 2:24 सांगता, देंवचाराचे नाटकाईन की संवसारान मरण आयला. फादर तूं सांगताय तितलें सत जावन आसा, पूण हांवें आख्खें जिवीत फोट उलोवन सारलें. आज म्हाका 86 वर्सां आसात, पूण हांव 30 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांवें म्हजे व्हंकलेचो बलात्कार केलो आनी तिचो खून केलो. म्हज्या एका इश्टाचेर बोगलान घालून ताचेर फटकिरो आरोप घालून हांवें ताचेर 8 फटकिरी गुवाही दिली. कोर्टांत म्हज्या इश्टाक मरणाची कास फावो जाली आनी म्हाका सुटका मेवली. तो रे घडणेक आयज 50 वर्सां जाली आनी येदोळो गूट तुज्याच भितर घेवन इतली वर्सां जियेलोय. हांव जियेनासलो फादर, हांव जियेनासलो. दीस रात हांव मरतालो, पूण मरण पासून म्हाजेर येयनासलें. अंतस्करण म्हाका तार दिनासलें. हे म्हज्या अंतस्करणान कितें बरयल्लें आसलें तें म्हाका खायीत आसलें. दीस रात तें म्हाका खायीत आसलें. संवसारांतूच रावन हांवें इफेर्त भोगलें. सोरेस्पाचो आत्मा तुजेर आसा, तो तुका सुटका दितलो. देवा तूं म्हजी फापूर करतलोय गा? जाकेव नागोणो चोर धोंड वसूलदार असलो. ताणे जेजूक आपल्याच्या घरांत घेतलो आनी जेजूचें उतर आयकून ताणे आपलें मन बदल्लें. आपल्या जिविताची नवसोरणी जावंक ताणे म्हणलें, हांवें कोणाक नागोयला, कोणाच्या चोरला, कोणाक वायट केला, ताका चौपट परतून दिता. आनी जेजून म्हणलें, जाकेव आयज तुज्या वरवीं तुज्या आख्याच गोराब्याक तारण फावो जाता. हालेलुया. तुमचे पातो करोडात. तुमचो हात पातो करून तुमकां वडून वता जाल्यार तो कातरून उडोयात. 2 हात हांसून एमकोणात पालवना तसल्या उज्यान वेचे सुवातेर लोंडी जावन तुमच्या जिवितांत भितर सरल्यार ओदीक बरें जातलें. देखून तुमच्या पातकांचे पिराचीत करची गरज आसा. एक फामील आसली, बरी व्हडली ग्रेस्ती, आनी जेन्ना दोग भाव जे घरांत एकठांय जियेताले तेन्ना गोराब्याच्या वांट्याक लागून तांचे मदें झगडी सुरू जाली. आनी ह्या झगडे मदें एकटो भाव तें घर सोडून वेता आसतना ताचे बायलेन त्या दुसऱ्या भावाचे बायलेक आनी तांकां म्हणलें, आमी वेतांव, पूण उगडास दवरात. तुमच्या घराचे निसांतोण आमी कोत्तेले हांव, गाडयेपणां कोत्तेले हांव, ब्लॅक मॅजीक कोत्तेले हांव आनी तुमकां काबार करून उडयतले हांव. अशी म्हणून ती गेली. उपरांत थोडे थोडे तेंपान ह्या घराचे कितेंय वायट जाता तेन्ना ती म्हणटाली, आमचे निसांतोण त्या मनशांनी केलां, ताचें बरें जाता, ताचें पाड जावं, ताची भुरगीं पाड जावं.
हे म्हणटा तेन्ना ह्या गोराब्याची भुरगीं पाड जातालीं. जेन्ना भुरगीं पाड जालीं ती म्हणटाली ताकाच लागून आमची भुरगीं पाड जाल्यात, ताचो वावर धंदो पाड जावं. तेन्ना हे गोराब्याचो वावर धंदो पाड जातालो. तेन्ना ताकाच लागून आमचे धंद्याचें निसांतोण जालां. ताचें निसांतोण जावं, ती पिडेंत पडों अशें म्हणटा तेन्ना हीच फामील पिडेंत पडटाली. आनी अशे तरेन ताचो कुटुंब इतलो दुर्बळ जालो, इतलो वस्कोतकायेक पावलो की तांकां ताची गिरेस्तकाय आसली ती काबार जाली. कित्याक ती दोशेर पावली, सगळें ताचें पाड जायत गेलें. आनी तेन्ना कोणें तरी तांकां एका रितीरांत हाडली. आनी त्या वेळार हीच खबर देवाच्या उतराची जी जेजून कुर्साचेर तावन केलेली ती ताच्या कानार पडोंक पावली. बोगसात बोगसात बोगसात. आनी ही फामील म्हणटाली तांकां बोगसूं जाणें आमचे गोराब्याचें निसांतोण केलां? केन्नाच ना. आनी असले वेळार परतून परतून ती उतरां ताच्या कानार सादतालीं. ताच्या काळजांतल्यान एके भाशेन आवाज येता आनी वचोंक आनी तांच्या लागीं बोगसणें मागूंक आनी संदन करूंक ती तयार जातात. आनी जेन्ना ही फामील ताच्या घराब्यांत गेली तेन्ना ती तांकां येवकार दितात. जायतीं वर्सां जालीं, काळ जालो, ताची भुरगीं वाडलीं, एकामेकाक सारकीं वळखूंक नासलीं. ही फामील दोशी जावंक पावलेली. कोणाक लागून? न्हय तांकां लागून. ताणें कांयच करूंक ना. कसलेच ब्लॅक मॅजीक वो तांचेर गाडयेपण चलोवंक ना. पूण ह्या मनशांनी जितले शिराप तांचेर घातलेले ते परतून तांचेरूच पडले. कित्याक ताणें आपल्याच तोंडान मागोवन घेतले. कित्याक मुन्नेच्या पुस्तकांत 18:21 वळीचेर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर तुजें जिवीत आनी मरण जातलें आनी ताचो परिणाम, ताचो फळ तुवें भोगचो पडटलो. आयज ही फामिली तो फळ भोगताली. पूण जेन्ना ताणें समाधान केलें, संधान केलें आनी सुटका घेतली तेन्ना ते गोराब्याचें परतून उदारपण जावंक लागलें. हालेलुया. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशी परतून येयात आनी ह्या पोरी तुमच्या पातकांचे बोगसणें तुमकां मेळटलें. आनी जी कोण खोट्या रस्त्यान चलतेल्या पातक्याक परतून हाडटात ती तांकां मरणांतली वाटायतली आनी आपल्याकूच खूब पातकांचे बोगसणें जोडून घेतली. म्हणटच देवान तांकां भलायकी दिवचे पासत एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एकामेका पासत मागात. देवाक मानवतेल्या मनशाच्या खतखतीत मागण्याक खूब बळ आसा. तुमी कोणाक बक्षितात तेन्ना हांवूय तांकां बक्षितलो. अशें सैतान आमचेर जोईत व्हरोंक पावचो ना. आमच्या काळजांत आसूंक जाय मोग. मोग सगळें बगसूंक तयार आसा. मोग राग दवरिना. मोग वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. मोग उणीत पळोवन खुशाल जायना. मोग सत पळोवन खुशाल जाता. तुमच्या लागीं कोणाक बगसूंक जायना तेन्ना कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर नदर मारात. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकळो कितें कोत्ता तें. जेजून म्हणलें, कोण तुमकां पिडापीड दितात तांकां बोगसात आनी तांचेर आशिर्वाद मागात.